नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज तरणाट्यां खातीर 62,000 कोटी रुपया परस चड मोलांच्या वेगवेगळ्या येवजण्यांचें उक्तावण केलें. नवी दिल्लीत विज्ञान भवनात जाल्ल्या कौशल दीक्षांत सुवाळ्यात प्रधानमंत्री मोदी हांणी उद्देगीक प्रशिक्षण संस्थांच्या माध्यमांतल्यान प्रधानमंत्री कौशल आनी रोजगार परिवर्तन म्हळ्यार PM सेतूचें उक्तावण केलें. आज PM सेतु योजना की शुरुआत की गई है। देश भर में हमारे 1000 से ज्यादा ITI इंस्टीट्यूशंस को इसका फायदा होगा। PM सेतु योजना के माध्यम से इन ITIs को अपग्रेड किया जाएगा। यहां नई मशीनें आएगी, आधुनिक मशीनें आएगी, इंडस्ट्री के ट्रेनिंग एक्सपर्ट यहां आएंगे। कारुकलम भी आज की और फ्यूचर की डिमांड के हिसाब से अपग्रेड होगा। एक तरह से PM सेतु योजना दुनिया की स्किल डिमांड से भी भारत के युवाओं को जोड़ेगी. केंद्रीय घर आणि सहकार मंत्री अमित शाह आयज गोंयांत येवन म्हजें घर येवजण तशेंच हेर उदरगतीच्या प्रकल्पांचें उक्तावण करतले. ताळगांवच्या डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी ह्या इंडोर स्टेडियमार जावपी भव्य सुवाळ्यांत मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, गोंयचे खासदार श्रीपाद नायक आनी हेर मानेस्त हाजीर आसतले. म्हजें घर ह्या येवजणे अंतर्गत राज्यभरांत अनधिकृत घरां नियमीत करपाची मोख राज्य सरकार दवरता. केंद्रीय मंत्री अमित शाह आभासी प्रणाली वरवीं गोंयच्या जायत्या मुखेल प्रकल्पांचें उक्तावण करतले. हातूंत गोंय डेंटल कॉलेज इमारत, जुंता हावजाचें पुनर्जीवन, प्रशासन स्तंभ अशा सुमार 18 प्रकल्पांची सुरवात केंद्रीय मंत्र्यांच्या हस्तुकीं जातली. हे विशीं अदीक माहिती राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी दिली. आज आमचे केंद्रातले मंत्री आणि भारतीय जनता पार्टीचे नेता होम मिनिस्टर अमित भाई शाहजी आज म्हजें घर ही योजनेचे शुभारंभ करपाक लागून गोंयांत येतात. त्यांचे गोंया भितर हांव अभिनंदन करता, हार्दिक स्वागत करता. आनी गोंयकारांक लागून जी मुख्यमंत्र्याचें जें स्वप्न आसा डॉक्टर प्रमोद सावंताचें की गोंयची जे प्रत्येक मनशाचें जें घर आसा तें घर लिगलायज जावचें आनी बरेच जाण बरीच वर्सां पासून घर बांदलें पण तें लिगल ना जावं, वेगवेगळ्या हातूंतल्यान जें आसा तें लिगल जावपाक लागून तेंचेर एक योजना आपल्या मंत्रिमंडळा भितर पास करून घेतली, कॅबिनेटान पास केली, मारल्या असेंब्लीनूय पास केली आनी आज ताचो खरो शुभारंभ जाता. हांव शुभेच्छा दितां, डॉक्टर प्रमोद सावंतांचें अभिनंदन करतां आनी ती योजना इम्प्लिमेंट करपाक आज आमचे खास करून केंद्रातले आमचे होम मिनिस्टर अमित भाई शाहजी गोंयांत येतात. हे सगळ्यांत व्हड गजाल. फाटलीं 13 वर्सां गोंयांत चालू आशिल्ल्या गैर शासना उपरांत गोंयकारांक आतां बदल जाय आनी तो बदल आम आदमी पक्षाचें सरकार 2027 आयल्या उपरांत दिसतलो अशें आम आदमी पक्षाचे मुखेली अरविंद केजरीवाल हांणी गोंयांत आयल्या उपरांत सांगलां. पिछले 13 साल से गोवा में बीजेपी की सरकार है. बहुत लोगों को मानना है, ये जग जाहिर है कि ये बीजेपी की सरकार कांग्रेस के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सपोर्ट से चल रही है. जब भी ज़रूरत पड़ती है कांग्रेस अपने MLA सप्लाई करके बीजेपी की मदद करती है. केवल आम आदमी पार्टी एक उम्मीद है और मुझे पूरी उम्मीद है कि 2027 के अंदर आम आदमी पार्टी अपने दम पे पूरी सरकार बनाएगी. आयज केंद्रीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांच्या वाडदिसा निमतान आयोजित खासा कार्यावळींत मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे आनी हेर मानेस्त वांटेकार जाल्ले. फाटलीं 25 वर्सां खासदार म्हूण श्रीपाद नायक देशाक वेगवेगळ्या उदरगतीची कामां घडोवन हाडलीं. हे खातीर मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी तांची तुस्त केली. गोंया खातीर आयुष इस्पितळ स्थापन करून गोंयच्या उदरगतींत भरीव योगदान दिलां अशें तांणी सांगलें. आम्ही सातत्यान म्हणटा, बरेच जाण जे विचारतात एक एकदा की भाऊन कितें केलें काय म्हणून. हांव म्हाज्या भाशणांतल्यान सदांच सांगता, दृश्टी आसत जाल्यार दृश्टीच पडटलें, दृश्टी ना जाल्यार ते दृश्टीक पडूंक शकना. आणि म्हणून तर पेडण्यापासून काणकोण पर्यंत असे विविध प्रकल्प
भाऊच्या वेगवेगळ्या मंत्रिमंडळाच्या कार्यकाळात आणि विशेष प्रकल्प जर म्हणत जाल्यार जो आयुष हॉस्पिटल पर डे 1000 पेशंट आज ज्या आयुष हॉस्पिटलान येता ते भाऊ आयुष मंत्री असताना तांच्यांनी फाउंडेशन स्टोन घातलो आणि ते पुराय केले आणि आज मोठ्या अभिमानान आम्ही म्हणटा की गोंयांत न्ही तर महाराष्ट्रांतले सुद्धा पेशंट येऊन ह्या आयुष हॉस्पिटलान ट्रीटमेंट घेता येदो व्हडलो प्रकल्प हो भाऊच्या कार्यकाळात सुरू जालो. तांच्या कार्यकाळात सुरू जाल्ले आमी जेका इंटिग्रेटेड आयुष सिस्टम रायबंदरांत आमचे आसा आयुर्वेदा योगा नॅचरोपॅथी ही सिस्टम ही फक्त आणि फक्त आमकां आयुष डिपार्टमेंट भाऊ कडेन आशिल्ले म्हणूनच ते गोंयांत पॉसिबल जालें. विकासिनी मंडळ आणि गोंय सरकारच्या समाज कल्याण संचालनालयान खाडेपार हांगा ज्येष्ठ नागरिक मेळाव्याचे आयोजन केल्ले. ह्या कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हण फामाद अभिनेत्री वर्षा उजगांवकर, समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय, विकासिनी मंडळाच्यो ज्योती कुंकळकर, डॉक्टर स्मिता संजगिरी आणि मंडळाच्यो हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार डॉक्टर दीपिका चारी कामत हांकां मिसेस इंडिया पुरस्कार फावो जाल्या बद्दल मुखेल सोयऱ्यांच्या हस्तुकी तांचो भोवमान जालो. खातीर आयोजित केल्ल्या ह्या कार्यावळीत वांटेकार जावन आपल्याक खूब उमेद जाल्या अशें अभिनेत्री वर्षा उजगांवकर हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. म्हाका खूब आनंद जालो सगळ्या ज्येष्ठ नागरिकांक मेळून, कित्याक सगळीं मोठ्या उत्साहान हांगा आयिल्लीं आनी म्हाका तांचे एक कितें म्हणटात ताका पॉझिटिव्ह अप्रोच खूब बरो दिसलो. आणि अशाच तरेचो पॉझिटिव्ह अप्रोच आमी दवरूंक जाय, कित्याक वय हें मनशाचें वाडतच आसा. बदल हो जायत आसता शरिरान, आपल्या बाह्य हाजेर, पूण बाह्य जरी आमचें शरीर बदललें तरी आमचें मन आमी बदलूंक दिवंक जायना अशें म्हाका दिसता. आनी आयचो काळ हो खूब बरो, कित्याक पयलींचो काळ कशें आसतालें, विज्ञानान इतली प्रगती करूं नाशिल्ली. आज विज्ञानान इतली प्रगती केल्या त्या खातीर वक्ल सुद्दां आज तुमकां लावचें पडना. खरें म्हणजे ताजेर सुद्दां लेसीक सर्जरी आयल्या म्हणटकीर सगळ्यात पयलीं कशें दिसता की 40 नंतर जेन्ना 40 लागता ते वक्ल ते म्हणजे सगळ्यात पयलीं वार्धक्याचें लक्षण काय कितें अशें दिसूंक शकता. पूण ते आज तुमचो अपियरन्स जो आसा सगळ्यात पयलीं हांव अशें सगळ्यांक सांगन जे ज्येश्ठ नागरीक आसा तांकां सगळ्यांक सांगन की तुमचें अपियरन्स तुमचें व्यक्तिमत्व सदांच आकर्शक दवरात. सरकारच्या समाज कल्याण संचालनालयाच्या मजतीन वेगवेगळ्या येवजण्यांचो फायदो ज्येष्ठ नागरिकांनी घेवचो अशें आवाहन ह्या वेळार समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी केलें. बरें दिसलें की सादारण 150 कार्यक्रमाक पार्टिसिपंट आशिल्ले सिनियर सिटीजन आसलेले, विचारांचें आदान प्रदान आनी सिनियर सिटीजनाच्यो डिफिकल्टीज आसलेल्यो आनी तांचे खातीर सोयी सवलती करपाक जाय ह्या विशीं साधक बाधक चर्चा जाली आनी तातूंतल्यान खूब मोठें निश्पन्न जालें. खूब बरें दिसता. नंदनवन हें खरेंच हांगा नंदनवन आसा, एक गेस्ट हावस टायप आनी एक स्पायस फार्म आनी तातूंत भितर इतल्या सुंदर वातावरणा भितर आज ज्येश्ठां खातीर हो कार्यक्रम जाता. सोशल वेलफेअर मिनिस्टर म्हणून म्हाका चीफ गेस्ट म्हणून हांगा सन्मानीत केलो आनी त्या खातीर हांव खूब खूब देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच समाजा खातीर आनी ज्येश्ठां खातीर ज्यो स्किम्स आसात त्यो आमी हांगा मांडलेल्यो आसात आनी हांव गोंयकारां खातीर अपील करता सिनियर सिटीजनांनी मुखार येवचें. आमचें उम्मीद सेंटर म्हणून आसात ज्येश्ठां खातीर एकत्रीत येवपाचें डे केअर सेंटर, तें कोणी चालोवपाक आसा जर जायत एनजीओज मुखार येवचे. आमचे पॅलिटिव्ह केअर योजना ही आमचे आजारी आसलेल्या मनशां खातीर आसा ती घेवची. मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा अश्यो अनेक स्किमीचे हांवें एक्सप्लेनेशन दिल्लें आसा. आनी खेळांत क्रिकेट. भारत आनी वेस्ट इंडीज हांचे मदीं चालू आशिल्ल्या 2 खेळांच्या कस लावपी माळेंत भारतान आयज पयल्या कस लावपी खेळांत वेस्ट इंडीजाक 1 डाव आनी 140 धांवड्यांनी हारयले. अहमदाबादेंतल्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमाचेर जाल्ल्या ह्या खेळांत हो सामनो जिखून भारतान 1-0 अशी आघाडी मेळयल्या. पहिल्या डावांत वेस्ट इंडीजाक 162 धांवड्यो करून ऑल आउट केले उपरांत भारताच्या केएल राहुल, रवींद्र जडेजा आनी ध्रुव जुरेल हांच्या शेकड्यांनी भारतान 448 धांवड्यो करून आपलो डाव जाहीर केलो. वेस्ट इंडीजान दुसऱ्या डावांत फकत 146 धांवड्यो केल्यो. ह्या माळेचो दुसरो खेळ 10 ऑक्टोबराक दिल्लींत अरुण जेटली स्टेडियमाचेर जातलो. आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता. परतून मेळया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.